आताच कोरगांव ग्रामसभा जाली आणि विषय गार्बेजीचो एक ज्वलंत आसलो आणि गार्बेज नव्या वॉर्डांनी आसा पण कोणच आपल्या वॉर्डान घेवपाकय रेडी ना. त्या खातीर एक म्हाजो एक प्रयत्न आसा, एक खंय तरी हांवें फुडें सरान एक तो गार्बेज एका थंय दवरपाक एक जमीन पयलेली आसा. दुसरी गजाल म्हणजे जे आतां पेडण्यान जे इन्सिडंट घडले, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचे 2 आमचे पेडणेकार जे मृत्यू गेल्लेले आसात, जे निश्काळजीपणाचें काम जेन्ना खंय तरी आपलो लायनमॅन वयर चडटा जाल्यार तो ट्रान्सफॉर्मर मातशें ऑफ करूनच त्या चडोवपाक जाय आसलो ताका. तसलेच तांकां फॅसिलिटी ना आनी जे म्हणटा तो करता करविता त्या घराचो आयज तो तेंचो आधार गेल्लो आसा. सरकारा कडेन मागणी आसा की ताका काय तरी कंपन्सेशन दिवचें. त्याच्या फॅमिलीक एक उदारनिर्वाहाचो प्रश्न आसा. एक गरीब मनीस तो एक खंयचे तरी तेंचे एक संकट येयल्लेलें आसा. हांव परत सांगपाची गजाल म्हणजे आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे मिनिस्टर आमचे ढवळीकारा कडेन मागणी करता की ताबडतोब त्यांनी जे भेट दिवपाक जाय आसली त्यांनी कितें प्रोसेस केला खबर ना. म्हाजी माननीय सीएमा कडेन मागणी आसा त्या दोनूय कुटुंबांक न्याय मेळोवन दिवचो म्हणून. देव बरें करूं. मॅडम आयज ग्रामसभा जाली पळयात, एकंदर खंयचे विशयाचेर चर्चा जाली आणि कितें रेज्युलेशन घेवपाक आयले? बहुतेक पाणयाचो विशय आसलेलो, खंय तरी डेव्हलपमेंटाची कामां आसलेली जी आमच्या सरपंचान ठराव घेतलेले आसात आणि जी पयलीं कामां जाल्ली तेचेरूय खुबशे विशय मांडलेले आसात ग्रामस्थांनी आणि आमी तेचेर पुरेपूर सपोर्ट करतलो आणि अशीच आमची कोरगांवची विकासाची कामां फुडेंय जातली. आणि आमचो प्रवीण भाई आल्लेकर हेका आयज बरो ठराव घेतला की ताका मिनिस्ट्री मेळपाची म्हणून आनी आमी मागणी करता सगळे जे लोक आहा पळय सगळे मागणी करता की ताका मिनिस्ट्री मेळटा तेन्ना डेवलपमेंट जावपाक. तरी आमकां मिनिस्ट्री नासतना सुद्दां प्रवीण भाई आल्लेकर आमकां बरो हे सपोर्ट करता. शेवटी जी आज पण आमी कामां येयल्ली आहा ती पास करून दिल्ली आनी दिताय बीन आनी हेच्या फुडें दितलो. हांव प्रवीण भाई आल्लेकर मागता चड करून व्हडली पंचायत कोरगांव पंचायत व्हडली आसल्या कारणान कोरगांवान मातशें लक्ष चड दिवन हे करून काडपाचें कामां हे करून काडपाचें. तुम्ही काय सांगू शकता हेचेर? आयज आमची ग्रामसभा जाली, बरे ठराव घेतले आणि तितून एक आयज उमेदीचो एक ठराव घेतलो म्हणजे आमच्या कोरगांवची पंचायत ही सगळ्यात व्हडली पंचायत पेडणे तालुक्यात 5,500 लोकांची. म्हणजे 5,500 लोकांचो एक प्रश्न आसलो की मिनिस्टर पद जाय आमदाराक हाडूंक आणि ही अत्यंत गरजेचं आसा की व्हडली पंचायत आहा आणि प्रोजेक्ट मोठे प्रोजेक्ट येतात आहा थंय जर आमकां खंय तरी जॉब मेळाक जाय, लोकलांक जॉब मेळूंक जाय म्हणून ते आमकां मिनिस्ट्री पद जाय. आणि आमकां डेफिनेटली विश्वास आहा की आमच्या सावंत सरकाराचे आणि BJP सरकाराचे की आमकां येता ते हे वर्सा भितर खंय तरी मिनिस्ट्री पद एक मेळटला कसा आहा दिसता. येस सर, थँक्यू. कित्या खातीर वाद जालो आणि जे नागरीक आसले ते पंचाच्या सरपंचाचेर वयर येयले, आंगार येयले, ते कित्याक येयले? नमस्कार. आयज खंय तरी एक बरेंच आमच्या गांवांत कोरगांव हांव सरपंच म्हणून सांगिना, नात्यान सांगिना, म्हणजे खंय तरी आमचे गांवाचे भाव आयज खंय तरी बरे विशय जाले. म्हणजे तसले भायले प्रोजेक्ट येतले हे आयज आमकां ग्रामसभेक ठराव करून हे आमचे पास जातले. हेच्या फुडें आमचे आनी खंय तरी बरें जाल्लेलें आहा आनी आमच्या आयज लोकांनी मेजॉरिटी दाखयलेली आहा ग्रामसभेक आनी आमचो फूल आमकां कितें आहा तसलें काम डेवलपमेंट आहा जाल्यार आमकां आयज ठराव घेवचे पडटले. आनी खंय तरी आयज 2-3 वरां जालीं काय ही आयज पंचायत बरीच फेमस जालेली आहा. आनी हेचो अर्थ म्हणजे कितें आयज खंय तरी आमचे भाव सगळे आयज लोक आमचे इतले पॉप्युलेशन येयले आयज ग्रामसभेक. म्हणजे म्हाका सांगा वाद खेचेर जालो तो हांगाचेर सरपंचाचेर लोक येयले ते कित्या खातीर येयले, काय जालें, कारण कितें? आमचे आतां फस्ट आरोप दाखोवप कितें घेतले हे म्हणून दाखोवप प्रूव कर. हांव तें म्हणटा प्रूव करून दाखोवपाचें तेणी आमकां. फस्टात हे घेतले ते घेतले प्रूव करून दाखोवपाचें. ऑलरेडी आमी कांयच ऑलरेडी प्रूव करून दाखोवपाचें आमकां. खंयचे विशयाचेर आयज ग्रामसभा जाली? आमचे प्रॉपर हेचे ऑलरेडी वॉर्ड नंबर 4 आमचे खंय तरी प्रोटेक्शन हॉल, रिटर्निंग हॉल, हेचे खंय तरी कंपाऊंड हॉल हेचे डिस्कशन बरें जाल्लेलें आहा. खंय तरी आमी कितें कोण म्हणटा आमी सपोर्ट करता मेंबर, आमी कोणाक सपोर्ट करिना. आमच्या गांवांत हेतू दृश्टीन आमी सगळ्यांक सपोर्ट आमचो आसतलो पंचायतीचो सरपंचाचो म्हाजो इतलेच सांगून हांव. स्मशानभुमीचे जे आता इश्यू झाले पळयात, स्मशानभूमी माणूस गेल्या उपरांत ताका अंतिम दहन करचें आसता.
माणुसकीचे रीत आहे ना तुम्ही एका दुसऱ्या गावातल्या माणसा काढून हाय जळयल्यात बरोबर असा एकंदर तुमका कितें दिसता सरकारान हेचेर गांभीर्यान लक्ष दिवंक जाय अशें दिसता तुमकां? हांवें आतां आमचें गांव कोरगांव शेजार गांव म्हणजे आमचो पालया गांवांतून म्हाका एक पंच मेंबरान फोन केल्लो की आमचे थंयसर आनी ताका लोक जळोवपाक जागो ना ते खंय हांवें माणुसकी नात्यान ताका दिलो तो जर हांवें इतलो कोरगांव जो लोकांक दिसता जळोवन दिवना जाल्यार म्हाका हे फाल्यां सरपंच पद सुद्दां नाका म्हाका इतलेच हांवें हे वायट केले जाल्यार आनी खंय तरी आमी गव्हर्मेंटाचे आमचे आसात मशिनरी ऑलरेडी कोरगांव वायटवाडा 2 आहात आमचे खंय तरी आमचे कोरगांव गांवांत आतां रिजर्वेशन घेतलेले जाय हेच्या फुडें एक आमी डिस्कसय करतलो कलेक्टराक आनी फुडें निर्णय आमी घेतलो. नमस्कार. आयज कोरगांव ग्रामसभा जाली. ह्या गांवसभेन विविध विशयाचेर चर्चा जाली आणि रेज्युलेशन सुद्दां घेवपाक आयल्या. एकंदर पेडणे तालुक्यान जे कोरगांव गांव आसा ही व्हडली गांव आसा आणि लोकसंख्या चड आसा सो त्या खातीर जे आमच्या आमदाराक जे हे मेळ्ळा MLA जे आसा तांकां खंय तरी मिनिस्ट्री पद मेळचें हाच्या खातीर आयज कोरगांव पंचायतीन रेज्युलेशन घेतलेलें आसा आणि त्याच बरोबर पेडणेन खुबशे हे प्रोजेक्ट जे आसात येत आसात त्या खातीर खंय तरी पेडणेचे आमदाराक खंय तरी मिनिस्ट्री पद मेळचें म्हणून आयज ग्रामसभेन रेज्युलेशन घेतलेलें आसा. एकंदर स्मशानभूमी गार्बेज इलेक्ट्रिसिटी त्या उपरांत रोड्स आणि इलिगल जे कामां जातात हाचेर सुद्दां हांगा आयज चर्चा जाल्लेली आसा आणि ह्या वेळार खंय तरी आरोप प्रत्यारोप जाल्लेले आसात आणि जो ग्रामसभा जो आसा आयचो ग्रामसभा खुबशा लोक आशिल्ले आणि एकंदर कोरगांवचे जे लोक आसात जनता आसात आयज खुबशे प्रमाणात आमकां लोक हांगा पळोवपाक मेळ्ळे आणि एकंदर जे ग्रामसभा आसा गाजली अशें म्हणपाक हरकत ना. एकंदर जे काही आरोप जाले खूप वातावरण सामकें टेन्शनाचें वातावरण जाल्लें मागीर ही जे वातावरण जे आसा थंड जाल्लेलें आसा. एकंदर जे विकास कामा खातीर सरपंच पंच मेंबर आमी आमदाराक घेवन फुडें वतले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा आणि अनेक विशयाचेर आयज डिस्कशन जाल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.